नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पंचायतींचेर सरपंच आनी उपसरपंचांची वेंचणूक जातली 28 मे मेरेन. पंचायत संचालकांक नव्या पंचाची वळेरी मेळटली शेनवारा सोंपता पंचायतींची मुजत. IIT JEEच्या परीक्षेत गोंयकार भुरग्यांचे बऱ्यापैकी येस. निकतेच जाल्ल्या प्रवेश परीक्षेत गोंयच्यान गौतम भट पयलो. 24,112 भुरग्यां मदीं देशभरात गौतम 124वो. BCCIन GCAचे नवे समितीक दिला तेंको. GCAचो नवो अध्यक्ष विनोद फडकेचो दावो. चौकशी समिती पळयता वेंचणूक समितीची वाट. समिती वेलो एकलोय चौकशे खातीर आयलो ना. कुठ्ठाळी पोटवेंचणुकेत UGDPच्या 2 पानांच्या आसचेना चिन्ह. UGDPचो उमेदवार रमाकांत बोरकाराक 2 पानां दिवंक वेंचणूक आयोगाचो न्हयकार. अपक्ष म्हणून लढोवची पडटली वेंचणूक. आनी प्रयाग युनायटेडाची आय लीग जिखपाची मोख. डिफेंडर गौरमांगी सिंग वता प्रयागांत. गौरमांगी म्हणटा प्रयागाचो आय लीग जिखपाचो हावेस तुस्त करपासारको. 5 वर्सां उपरांत सोडले चर्चिल ब्रदर्साक. गौरमांगीची नवी सुरवात. आता खबर विस्तारान. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पंचायतींचेर सरपंच आनी उपसरपंचांची वेंचणूक 28 मे मेरेन जातली. पंचायत संचालक मिनी डिसोजान ही माहिती दिल्या. पंचांची वळेरी राज्य वेंचणूक आयोग शेनवारा पंचायत संचालकांक धाडटलो. जैतिवंत उमेदवारांची म्हायती एकठांय करून वळेऱ्यो करपाचें काम शुक्राराय चालू आशिल्लें. शेनवारा 19 तारखेर फाटल्या पंचायतींची 5 वर्सांची मुजत सोंपता. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पंचायत वांगड्यां खातीर 3 दिसांची खासा पंचायत राज्य प्रशिक्षण कार्यशाळा जावपाची आसा. In Goa, the general elections for village panchayat 2012 has been conducted. Elections conducted peacefully, and the counting has been completed yesterday. The total 76 women as selected from the general seats. That means total women secured is 473 plus 70. That is 549 out of 1483. 549 seats has been secured by the women candidates. That means women are coming forward and securing the seats. The data has been received. All the certificates copies has been received. We are sending the names, the elected candidates along the addresses to the director of panchayats to take the approval from the government. That will be done tomorrow. We are planning to send it by within 2 days. Government will give you the gazette notification. But for elections of sarpanch and that will be taken care around 28th. See, actually we planned for 2 days. Initially 17th and 18th. There are 13 counting centers are there, comprising of 21 counting halls. So on an average we cover 243 tables one round. So total of 1483 panchayats excluding Kalangur. So we are done systematically. We planned 7 rounds. Yesterday we completed everything by 8 o'clock. We completed 9 o'clock. We completed everything. IIT JEEच्या परीक्षेत गोंयकार भुरगे बऱ्यापैकी फुडें सरपाक लागल्यात. निकतेच जाल्ल्या IIT राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेत गोंयच्यान गौतम भट पयलो आयला. देशभरात ताचो 124वो रँक आयला. देशभरांतल्यान 4,79,651 भुरगे IITच्या प्रवेश परीक्षेक बशिल्ले. तातूंतले 24,112 भुरग्यांक वेगवेगळ्या गटांत रँक मेळ्ळा. दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साक IIT JEEची एग्जाम 10 एप्रिलाक जाल्ली. आता IIT JEE एग्जाम ही वर्ल्डांतली सगळ्यांच्या टफेस्ट एंट्रन्स एग्जाम आसा. एक सादारण 7-8 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी गोंयान आयिल्ले जस्ट ताजे पयलीं कंटिन्युअस 2-3 वर्सां गोंयचो एक बी भुरगो IIT JEE पास जायनाशिल्लो आनी ताजे पयलीं 1 किंवा 2 भुरग्यांक मेळटालें IIT JEE. पण आमी हे सन 2400च्यान 2600 आमची फर्स्ट बॅच आयिल्ली आनी तेन्नाच्यान दर वर्साक 8 ते 10 भुरगे मिनिमम IIT JEE क्लियर जातात. आनी ह्या एग्जामेचो इम्पॉर्टन्स हो की ही टफेस्ट आशिल्ल्यान जेन्ना तुमी ह्या एग्जामेक प्रिपेर करतात तेन्ना बाकीच्या एग्जामाक तुमचो परफॉर्मन्स ऑटोमॅटिकली बरो जाता. हाजें एग्जाम्पल तुमकां हांगाय बी दिसतलें परत. गौतम भट हो भुरगो आज जो रिजल्ट जालो तातूंत गोंयान पयलो आयलो आनी ताजो ऑल इंडिया रँक 124 आसा. हो भुरगो
गोवा CET इंजिनियरिंगाक फर्स्ट आयिल्लो. ताजे फिजिक्स आनी मॅथ्स टोटल आउट ऑफ 150 गोवा CET 145 आशिल्ली. प्रिपेर्ड आसलें हांव सारको कॉन्फिडंट आसलो टॉप 500 एम करतालो 124 मेळ्ळें. I'm grateful to God and I'm thanks to all my teachers who helped me achieve this. And I worked hard. A video journalist from Panaji, Omkar Falari. BCCI GCAच्या नव्या व्यवस्थापकीय समितीक मान्यताय दिल्या. नवो अध्यक्ष विनोद फडकेन शुक्रारा प्रुडंटाकडे उलयतना हो दावो केलो. फडके म्हणटा वेंचणूक समिती बरखास्त केल्या. ते 27 तारखेर वेंचणूक घेवंक सोदतात ताका कांयच अर्थ ना. इतले मजगती चौकशी समितीन वेंचणूक समितीक GCAच्या पर्वरी ऑफिसात चौकशी खातीर आपयल्ली, मात तातूंतलो एकलोय आयलो ना. ऑथॉरिटी नासतना कोण जर प्रोसेस चालू दवरता ताका आमी कांय करूं शकना. तांकां चालू दवरून ही प्रोसेस तेंचो कितें दवरतात ते. आमकां ऑलरेडी BCCIन मान्यता दिल्या आनी BCCIन रिकॉग्निशन दिलां आमकां न्यू कमिटी. तेंच्या कडेन पळयत जाल्यार क्लबांचे धड लिस्ट ना. भलतेच थोडे क्लब घातलेले आसा. खंयचे क्लब म्हाकाय खबर ना, ते आमकांय खबर ना. जे क्लब खेळोंक ना ते क्लब थोडे घातलेले आसा. आनी इवन लायफ मेंबरांचे लिस्ट ना तेंच्या कडेन. सगळे रेकॉर्ड हांगा आसा आनी हे सगळे रेकॉर्ड नासतना तरी ते क्लेम करतात की आमी इलेक्शन चालू दवरतले म्हणून. जी कमिटी आमी डिसबँड केल्ली आहा ती कमिटी फुडें प्रोसेस चालू दवरूच शकना. I had called the so-called election committee, which they say, consisting of Mr. Dabholkar, Mr. Max Vaz, and Advocate Shirin Naik. Now, I had given them a time to come at 10:30, which they have not turned up. So it looks like they are not interested in answering whatever I had asked them. I only called them to ask as to what is the authority that they have. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.